दर्शन सोम्याचे दर्शन घेवया हरसून नाफ्ताचे आमी गावया गीता गायनारी वंदिया बलिदानाच्या वाटेली जावया जेजू क्रिस्त आमचो सोबून मुंदार संवसाराक आयलोय मेरो cursar de putroto pogodueda sacrifistaso am soadar darshan somyache darshan gevyam arsapnatache amigavyam itagayanani vandiya बलिदानाच्या वाटेली जावया. मुगळ भाव भयणीनो, तुम समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सांजुदाच्या पुंतळार मंगळाराच्या दिसा ह्या जावच्या नवेनाक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तुमी समेस्ता माध्यम मुखांतर ह्या नवेनाचें मीस भेटयतना हे मिसाचें बलिदान तुमच्या हृदया खातीर भेटोवचें जावन आसा. तुमच्या सर्वांच्या हृदया पासून तुमच्या कुटुंबाच्या सद्या पासून परगवांत गांवांत आसात त्या सर्व कुटुंबाच्या सद्या पासून कोरोना पिडे वरवीं हेर पिडे वरवीं कश्टतल्या सर्व भाव भयणी पासून ह्या कोरोना पिडेच्या सुटका सोडोवण्या पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या आनी नवेनाच्या आनी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी मागतले. हांव तुम समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक स्वागत मागता आसतना सगळीं सुरवातावन अखेर पर्यंत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आनी सगळीं रीत भोवभक्तीपणांत पाशार करूंक आनी सुखान आसतना सुरवातावन अखेर पर्यंत वांटेली जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाची बेसांवां जोडून घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना म्हणलें सत जेजूचें उतर आज आमकां दिता. देव दिता तें समाधान, सोमी दिता तें समाधान संवसार बिलकुल दिवंक शकना. हें मतीन दवरया आनी त्या प्रमाणे सोमी दिता तें समाधान घेवंक आमची काळजां मनां आयतीं करया. तसो सोमी समाधानाचें खातीर समाधानाचें भंडार आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें करूं दी म्हण मागया. हे मिसाच्या बलिदानांत फवत बरी आमी वांटेली जावच्या खातीर एक घडीभर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ सामनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतेल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. इकडी बरदोळे दापया. आमची सर्व खासगी गरजां खातीर आमच्या तेसां पासून आमच्या हृदया पासून विशेष करून मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, धर्मदूतो बगे वजूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां आफोवो केलें.
ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बवार्तान म्हणून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जी येतानी राजवड चलयता ससनाच्या ससना Amen. धमदुताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप तशें आसतना अंतियोखाक आनी निकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकांन पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर ओडवेलो. पूण शिस तांचे भोंवतणी एकठांय जातास तो उठलो आनी परत्यान शाराक प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बर्नाबास तेर्बेक गेल्ले. पौलान आनी बर्नाबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्थ परगट करून जायत्यांक सीस केल्ल्या उपरांत लिस्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोखाक ते पाटी आयले. वाटेर आसतना बवार्तान तीर रावनूक सिसांक तांणी उत्तेजन दिल्लें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हणून तांणी तांकां बोध सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विस्वास दवरल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सुम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतार परगट करून जातास ते अतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोखाक पाटी आयले. येदोलपर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतास सभेच्या सर सांद्यांक त्यांनी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळे देवान केल्ले ते आनी जुदेव न्हय आसल्यांक कशें ते ताणें बावरताची दार उगडले हेय तांकां विवरून सांगले. ते सिसा सांगता ते जायते काल रावले. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवाडकायेचे प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवाडकायेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती करतले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझे राजवाडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्या ते नावाडतले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा प्रसादतले. अशें समेस्त मनशाक तुजी वर्ती करतवा आनी तुजे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जाताली. तुजे राज्य कधीच न्हय आलवंचे. तुजी राजवडकी संततेक बाळतले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची ओगली खावंक घातालो. सगळीं मनशां कोलो ताची नांव वाखणतले. ससनाक ससना. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. Săgli gavia, somia cărsia. Aleluia, săgli gavia, somia cărsia. ख्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आनी अशें आपल्या महिमेंत भितर सोरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसले. Aleluia, săgli gavia, somia cărsia. Aleluia, săgli gavia, somia cărsia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. भगवंत सुवाम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी
जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, समाधान तुमकां हांव सोडून वेतां, म्हजें स्वंत समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकटची सोडा, तुमी भियेवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. म्हजो तुमकां मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सर्व घडोवन येतलें त्या काळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडोवन येवचें आदींच हांवें तुमकां तें सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवपाचो लागीं जालो आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायलेल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जाय न्हय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, सोम्याचें उतर समाधान तुमकां हांव सोडून वेतां. म्हजें स्वंत समाधान हांव तुमकां दितां. बोवा पुरबायचें एक उतर सोम्याचें. 30 वर्सां आपल्या आवय बापाय सांगाता जिल्लो सोमी. 30 वर्सां आपल्या बापा पस्क्या बापा जुजे संगी वावुरलेलो. 30 वर्सां आपणाक जल्म दिल्ल्या आवय संगी जियेल्लो सोमी जेजू. 3 वर्सां परगड मिसांव करून देवाची महिमा परगट केल्लो सोमी जेजू. दुबळ्यांचो, अनाथांचो, निर्गतिकांचो, पिडेस्तांचो, प्रायवंतांचो, विधवींचो विशेष करून मोग केल्लो. पिडेस्त भाव भयणीचो, विविध अनवरांक सांपडलेल्यांचो, रुदान करतल्यांचो मोग केल्लो. कस्तांवारांक सांपडलेल्यांक सुडका दिल्लो, रुदान करतल्यांक बुजयलेलो, पदकां सांपडलेल्यांक बोगसाणें दिवन माफी केल्लो, मरणाच्या तडीर असलेल्यांक जिविताचें देणें दिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज हो संवसार सांडून फाटी बापाच्या घरा वेताना ताणें सांगलेलें एक उतर, हांव तुमकां समाधान सोडून वेतां. जायत्या जाणांनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी आमच्या गांवांत आसलेल्यांनी परगांवाक वेताना कितें सोडून वेताय म्हणून विचारलेल्या वेळार तांणी म्हणजे आसा बँकांत इतले बॅलन्स सोडून वेतां, कबटांत इतले पयशे सोडून वेतां, सुडकेजींत इतलें वस्तूर सोडून वेतां, आनी बॉक्सांत इतलें काण सोडून वेतां, आनी कांय गोदरेजींत इतलें भांगार सोडून वेतां म्हणून सांगचें आसा. वा हो संवसार सांडून सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोंग वयच्या मालगड्या आवय बापायच्या तोंडांत म्हज्या भुरग्यां खातीर बँक बॅलन्स सोडून वेतां, म्हज्या भुरग्यां खातीर आस्त बदीक सोडून वेतां, म्हज्या भुरग्यां खातीर वाहनां वा गाडयो सोडून वेतां, बिझनेस सोडून वेतां, वा तें सोडून वेतां, हें सोडून वेतां म्हणून सांगचें आसा. पूण जेजू हो संवसार सांडून वेताना आपल्या सिसांक बोवा पुरब्यान म्हणटा, हांव तुमकां समाधान सोडून वेतां. समाधान म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत बोवा पुरब्यान जिवचें एक हातेर समाधान. हें समाधान आमचें थंय ना जाल्यार आमचें जिवीत तें सार्थक जायना. कितलीय आस्त बदीक आसूं दी, कितलेय पयशे आसूं दीत, कितलेय भांगार आसूं दी, कितलेय संपत्त आसूं दी, पण आमचें जिवीत तें संतोशाचें जायना. देखून जेजून म्हणलें आसा, तुजें आस्त बदीक तुजें जिवीत जायना.
देखून नासता तसल्या कणा पासत वावर नाकात बगर वावरा सास्तीक बाळता तसल्या कणा पासत ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत तो शेतकरी धनी कितें करता ताच्या शेता बटांत बरें पीक जालें म्हूण सांगून तो संतोष पावता आनी आदली पोरणी तुपींक खाण उडोवन नव्या तुपांनी तो ती दानी भरता आनी म्हणटा हांव जावन आसा बुद्धवंत साकोर देखून पिये गम्मत मार कित्याक येतेस्ट खाण जेवण हांवें दास्तान करून दवरलां आनी ह्या वेळार राती ताका स्वप्नांत देव देव दिश्टी पडून म्हणटालो आयच्या राती तुजो आत्मो हांवें फाटीं विसरचो आसा तर तुवें तुवें जमोवन दवरलेलें पुंजोवन दवरलेलें तें कोणाचें जातलें तातूंत तुका समाधान ना म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो तुज्या आस्त बदकांत तुवें दवरलेल्या त्या दिरव्यांत तुवें पुंजयलेल्या त्या दुडवांत तुका समाधान संतोष बिलकुल मेळोंक साध्य ना देखून अजें म्हणलें आसा तुमी सर्गीच्या राजा पासत वावरा सर्गीच्या जिविता पासत वावरा संतोष दिता त्या जिविता पासत वावरा देखून एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो मेस्त्री सास्तीक जिवीत जोडिजे जाल्यार हांवें कितें करी जाय तो संतोषान नातुल्लो समाधानान नातुल्लो तो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो सास्तीक जिवीत जोडिजे जाल्यार हांवें कितें करी जाय जेजू म्हणालो तुजें आसलेलें सगळें वीक दुर्बळ्या वांट आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर पूण तो ग्रेस्त तरणाटो भोव कंतिश्ट जालो कित्याक येतेश्ट आस्त बदीक ताका आसली आनी ह्या वेळार सोमी म्हणटा आस्ती फाटल्यान रावतल्या ग्रेस्त मनशा सर्गीच्या राजान भितर सरोंक कितलें कश्ट गे म्हळ्यार एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान शबित्यान पाशार जायत पूण संवसारा फाटल्यान रावतलो तो ग्रेस्त मनीस तितल्या सरिसायन सर्गीच्या राजान रिगोसोना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असलेंच जिवीत देखून जेजू स्वस्थ म्हणटा संवसारी जिवितांत समाधान दिवंक शकता तो सोमी मात्र आनी ह्या समाधाना फाटल्यान आमी धांवसय देखून 8 बागेंत भोव आपुरब्यान जेजू विवारिता बागी कोण संतोष भरीत कोण संतोष भरीत मनीस आपूण दुर्बळ म्हूण जाणा आसा तो संतोष भरीत आपूण पेल्या पासो रुदान करता तो संतोष भरीत आपूण नितळ मनाचो आसा तो संतोष भरीत आपूण बुकेता आनी तानेता पेल्याच्या उदरगत्या खातीर तो संतोष भरीत आपूण शांती पासत वावुरता आनी तो संतोष भरीत मनीस आपूण कश्ट दगदणी भोगता पेल्या सोम्याच्या त्या नांवा खातीर तो संतोष मनीस संतोष भरीत मनीस आपूण दुर्बळ म्हूण जाणा आसा आपूण पेल्या पासत वावुरता रुदान करता कश्ट काडटा आनी तो संतुश्ट जावंक पावता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी असली सगळीं बरीं कामां आमकां संतोष भरीत वा समाधान हाडूंक शकतात आनी तसलीं कामां करूंक सोमी आमकां उलो दिता देखून जेजू म्हणटा असलें समाधान संवसार दिवंक शकना असलें समाधान संवसार दिवंक शकना म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी चिंताव आमचें आस्त आमची बदीक आमची गाडी आमचें घर आमचें तोट आमचें बाट आमचें बँक बॅलन्स आमी दास्तान केल्लें भांगार आमकां समाधान दिवंक शकता म्हणून ना बिलकुल साध्य ना कितलेंय आमचे लागीं आसूं दी पूण एक पिडा आयली जाल्यार सगळें आमचें संतोश दुखांत बदलता पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आधुनीक संवसाराची परिगत पळया आमी समाधान सोदून आमी हेणे तेणे धांवताले आमी समाधान सोदून इगर्जांक वेताले रतीर बेंदेरेक वेताले पूण आतां तें समाधान आमच्या घरांत हांव बगीचय पडटा आमी समाधान सोदून विकेंडाक बिचाक वेताले मॉलाक वेताले फिल्म थिएटराक वेताले पूण आतां आमी वचोंक जायना आमी आमच्याच घरांत आसा आनी आमच्याच घरांत
आमी तें समाधान पळय पडटा. आमी खंयच्या खंयच्या फंक्शनाक वचून काजाराच्या वा रोसाच्या वा जुबलेवाच्या वा वर्दीच्या वा संस्कार कार्यांच्या वा फेस्तांच्या परबांच्या कार्यांक वचून त्या संतोशान वाटिली जावन समाधान जोडूंक अशें तेले हांव पूण एक कार्य नासतना आमच्या घरांत रावून हें समाधान आमी जोडूंक पेसाडी जाय पडटा. आमी बऱ्या बऱ्या खाणा मुखांतर आमचें समाधान आमी जोडूंक अशें तेले हांव पिझ्झा बर्गर KFC तसलें खाण वा मॉलांत कॉफी डेंत आनी इतर सुवात्यांनी मेळच्या खाणा फाटल्यान आमी धांवताले हांव. पूण तें खाण नासतना आमच्याच घरांत केल्ली ती दाळ ती भाजी आनी ती कडी ती शीत खावन दोस काय हो समाधान जोडी जाय पडटा. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कांय थोडी बरे बरे गांव बरे बरे पिकनीक बरे बरे टुरांक करना बऱ्या बऱ्या हॉटलांनी रावून बऱ्या बऱ्या रिसोर्टांत रावून बऱ्या बऱ्या त्या सायट सिंगांत बऱ्या बऱ्या त्या प्राकृतीक सौंदर्यांत आमी मेतेर जावन ती दादूस काय तो संतोष समाधान सोदूंक अशें येवचे आसात. पूण खंयच वचूंक जायनासतना आपल्या घरास रावून सोम्ये थंय मेळचें समाधान आमी आपणास येय पडटा. कांय थोडी यात्रेक पयण धर्ण वा हांगासर वा थंय हांगासर यात्रेक पयण वचोन एका रितीचो संतोष समाधान आपणाय जाय म्हणून बघून भोंवतल्यांक आपणाच्या घरा रावूनच देवा हुजीर आल्तारी मुखार रावूनच सोम्याचें समाधान घेवचें तसली परिस्थिती. हें सगळें पळयतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारान दिवचें तें समाधान तें शुन्य व्यर्थस व्यर्थ कांयच फायद्याक पडना तसलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जावं पुरो बीच जावं पुरो मॉल जावं पुरो थिएटर जावं पुरो हॉटेल जावं पुरो पिकनीक जावं पुरो टुरां जावं पुरो विविध प्राकृतीक जागे जावं पुरो कसलीं खारी सोबणां डान्स नाच तातूंत मेळचें तें समाधान तात्कालीक कांयच फायद्याचें न्ही म्हणलें सत फाटल्या 2 म्हयन्यांत आमी तें वळखून घेतलां आनी एक सत्र आमी जाणा जाल्या आनी तें सत सोम्यान दिवचें समाधान तें शाश्वत समाधान. आनी तें सोमी समाधान कोणा मुखांतर दिता? सोमी समाधान तें देवाच्या उतरा मुखांतर दिता आनी तें आपणाक तवलो दिता. आनी हें देवाच्या उतरा मुखांतर तें मेळचें समाधान आमच्या आल्तारीच्या कुडा मुखांतर मेळचें तें समाधान म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांत तावन म्हज्या आवय बापायन तावन म्हज्या भाव भयणी तावन म्हज्या पुता दुये तावन मेळचें तें समाधान म्हज्या पती तावन म्हज्या पतीने तावन मेळचें तें समाधान तें सोम्यान दिवचें समाधान. आनी हे समाधाना वरवीं आमी संतुश्ट जावंक जेजू उलो दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, गर्भस्थ आस्तबदीक आसली मनशाय नासमाधानान आसलेली आसात. थोडे फावटी जायती आस्तबदीक आसता पूण कुटुंबांत शांती ना समाधान ना जाता. थोडे फावटी जायते आस्तबदीक दोडोबदीक आसता पूण कुटुंबांत पिडा संकश्ट सुखनांत. थोडे फावटी जायते आस्तबदीक समाधान आसता पूण बिजनेसान लॉस नुकसान जावन कुटुंब देदस्पर जाल्लें आसा, ना समाधानाचें जिवीत जिल्लीं आसात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारान मनीस कितलींय कामां करूं दी पूण ताचें समाधान मात्र तात्कालीक देखून हो मनीस समाधाना खातीर खंय पुरा धांवता कितें पुरा करता तें आमी सर्व जाण हांव म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी तें सगळें समाधान व्यर्थ सगळें व्यर्थ. देखून सोमी म्हणटा हांवें दिवचें समाधान संवसार बिलकुल दिवंक शकना. देखून शाश्वत संतोष तृप्ती दिता तें समाधान म्हजें तें आसा. देखून म्हजे सरशी येया. जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांव दिता तें समाधान संवसार केदींच दिवंक शकचो ना. देखून हें समाधान घेवचे प्रयत्न आमी करया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून हें समाधान कोणा जावन मेळटा? फकत सोम्या तावन सोम्या संगी रावल्ल्यांत. पळया जाके वासुल्लो मनीस कितलो ग्रेस्त मनीस तो यथेश्ट आस्तबदी ताचें तें आसलें पूण एक दिसी समाधानान तो नातुल्लो. सोम्याक पळयतलो सोम्या तावन समाधान घेतलो म्हणली एक आतुराई एक आशा ताच्या काळजांत आसली. देखून सोम्या पळोवच्या इराद्यान तो एका रुखार सोडता आनी रुखार तावन सोम्या पळोवचे प्रयत्न करतना
सोमी खुद्द ताका पळयता आनी ताच्या घरा वेता, ताच्या घरा रावता, ताच्या घरात जेवता आनी हें पळयल्लो जाकेव संतोष भरी जाता, एक समाधानी मनीस जाता. ताचें ना समाधान ते पयस वेता, समाधान मनीस तो जाता, एक संतोष एक तृप्ती ताचे ते येता आनी संतोष भरी जावन तो म्हणटा जे कोणाक हांवें नुकसान केलां दावाट्यान तांकां हांव फाटीं दितलो. आनी तो वळ जेजूची उतरां आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीन भोव अपुरबायचे घडीत जाकेवाच्या जिवितांत जाकेवाच्या त्या जिणे मुखांतर आमी घेवंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी उडास दवरया. संवसारा फाटल्यान आमी धांवचे न्ही, सोम्या फाटल्यान धांवया. संवसारा फाटल्यान धांवल्या जाल्यार तें तात्कालीक समाधान परतून आमी निराशी जाताले. पूण सोम्या फाटल्यान आमी धांवता जाल्यार आमचें जिवीत संतोष बरे समाधानाचें जावंक शकतलें आनी तवळ आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतले. देखून असलें समाधान निरंतर सोम्यातान मेळचें तें समाधान जोडचें प्रयत्न करया. संत भक्तांनी आमची मालगडी संत भक्तां आसात, सर्गीच्या राजांत आसात. हे सर्गीच्या राज पुंक्याक मेळना, हें समाधान पुंक्याक मेळना. हें समाधान तें बेश्टेंच फावो जायना, ताका कश्ट वावंट काडूंक आसात. आपूण सोम्या म्हूण उलो मारता ताका सगळ्यांक सर्गीचें राज फावो जायना. कोण पळय सोम्या म्हूण उलो मारता सगळ्यांक सर्गीचें राज फावो जायना. पगार कोण पळय कश्ट काडटा, वावंट काडटा, मिनत काडटा आनी समाधान जोडूंक प्रयत्न करता ताका तें फावो जाता. धाकल्याक सांत भक्त आसात, आमचे मलगडे देवाधीन जाल्ले आसात. देवाच्या कुशा प्रमाणे ह्या संवसारांत कश्टांचें जिवीत, मातीरपणाचें जिवीत, पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर, पेल्याच्या सुटके खातीर, पेल्याच्या उदरगते खातीर, निती खातीर, सता खातीर आपले रगत वळोवन, रक्ताची झर वळोवन देवा हुजीर गेल्ली आमची भगवंत आसात, सांत भक्त आसात आनी तांचें तें समाधान व्हरतें. त्या समाधाना पासून ती वावुरली. देखून सर्गीच्या राजांत यथेश्ट संतोशांत संतुश्ट रितीन ती जेवन आसात. देखून आमकां हें समाधान मेळचें जाल्यार आमकां फकत सोम्या म्हळ्यार जायना, ताळयो पेटल्यार जायना. बगर त्या प्रमाणे आमी कश्ट काडूंक आसात, वावंट काडूंक आसात, कश्ट सोसूंक आसात, दगदणी बगूंक आसा. तवळ मात्र हें समाधान फावो जातलें. खंयच्याय संत भक्ताच्या जिवितांत तुमी पळया, तांच्या संत भक्ताच्या हरियेकरच्या जिवितांत ती कश्ट, ती दगदणी, ते आकांत, ते बेरांत, ती गांवजणी आसलीच. सोम्याच्या मिसावा खातीर, कश्टतल्याच्या आदारा खातीर, विविध रिश्तींत सांपडलेल्या त्या सुटके सोडवण्या खातीर तांणी केल्लें समर्पीत जिवीत, तांणी केल्ली कश्टांचें जिवीत, तांणी समर्पीत केल्लें तें तांचें रगत आज तांकां समाधान दिवंक शकलें. आनी असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. तर एक घडी बरो दोळेत आमच्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, संवसारी जिवितांत जायते फावटी संवसारीक मास रक्ताच्या अभिलाशेक लागून संवसारा फाटल्यान समाधानाक आमी दवरलेले आसा. पूण तें समाधान जोडलेलें तें तात्कालीक थोड्या दिसांचें, थोड्या घडयांचें समाधान तें आमचें जिवीत संतुश्ट करूंक शकना. पूण सोमी दिता तें समाधान यथेश्ट मापान तें बेसांवाचें वा संतुश्टचें वा समाधानाचें जावंक पावतलें. असलें समाधान आमचें करून घेवंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. सर्गीच्या रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां उद्यावायन सगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा पामान दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस पो तुमचे सवे आसों तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदा उरच्या आनी सर्गेचे शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीन तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Dălbaranso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव उंसर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उंसर्गी तुका जय 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 आतां भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सोमी दिता तें समाधान संवसार दिवं सकाना म्हणलें 7 जाणां जावया निरंतर समाधान संतोष दिवचो सोमी आमचें जिवीत समाधानाचें संतोषाचें करून दी म्हूण ह्या भोव पवित्र संदर्भार जेजूच्या कुडीत पवित्र कुडी रक्त लागीं आमी मागया बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो वसो धर्मेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुडोंदराचे जेजूची आजना मोतीन दवरना तो दिता ते समाधान निरंतर आमचे कण घेवंक देवा स्वादार मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय इतिहास राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीतीन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो मुखेल भाव भयणीनो सोम्याचे समाधान निरंतर आमी आमचे करून घेता तेंचं समाधान संतोष आमी आमच्या बोवारी आसच्या आमच्या भाव भयणी ते वांटून घेवया एकामेका शांती देवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी सगळी आमी दिंबी घालया एक गरीबोर हे सुम्याक आमी पळया आमकां सुमेस्त ताच्या मोगान मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली ना समाधानीन कश्ट दिल्या संवसाराक समाधान घेवन आयिल्ली तेंचें समाधान सोडून गेल्ली आनी आमचें समाधान जावन येवंक शेता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मुखेल भाव भयणीनो दिंबेर आमी रावया हे सोम्याक आमी पळोवया सोम्याक जेजूचें मांस आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य जायना पूण आत्मीक रितीन घेवचे प्रयत्न आमी करया खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी जमतात थंयसर हांव तुमच्या मदां आसा म्हणून सोम्यान सोम्या आमचें मोदें आसा म्हज्या जिवान तूं आसा म्हज्या कुडींत आसा म्हज्या आत्म्यांत आसा म्हज्या कुटुंबांत तूं आसा म्हज्या वावरांत तूं आसा म्हज्या मुखल्यान तूं आसा म्हज्या फाटल्यान आसा म्हज्या बगलेन आसा म्हज्या वयर तूं आसा निरंतर म्हाका राखता सांबाळता बेसांवांनी भरता हे सोम्याक म्हजो करून घेवया हे मोसोच्या वाटेर आसलेल्या सिसांनी म्हणे सोम्या म्हजे सांगाता राव ते स्वर म्हणे आमी म्हणया सोम्या म्हजे सांगाता राव आमच्या घरांत राव आमच्या घरांत तूं ये म्हज्या काळजान तूं ये म्हज्या मनान तूं ये म्हूण मागया आनी सोम्याक आमचो करून घेवया Somia tu ye begi mogan tu mo lagi punya rupa ya kata sing tu kami bagi Somia tu ye begi mogan tuwo lagi punya rupa ya kata
kazamu sini untuk kami bagi. प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा, बगे वंजुतात देवाच्या जैते वन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेंत आमकां तीर करून दवरूया आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. मोगळ भाव भणीनो, आता आम्ही सांजुदाच्या मनाक नवेन करता. 7 दीस जाल्ली तुमी दिंबये घालयेत. 7 दीस जायनातल्यानी उबे रावून वा बसून ह्या नवेनांत वांटेली जावयेत. पूण सगळीं सुकोन आसतना ह्या सगळ्या नवेनांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. तुमची ते सवां तुमची रादे तुमी सगळे ह्या नवेना मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमच्या सोमिया जेजूक समर्पिया. Patron samzuta Deva, आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून समजुता देवा, आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून समजुता देवा, आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे वंजुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोत विनंती करता. सांजुता देव आणि इरसान भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म दोजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणी आमी मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमैत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणी आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर ओगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या पवार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वंजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदोश जावन आसलेल्या बगे वंजुता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजिली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगेचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक खर्च अडचणी निरसापण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशेता पातयेन आयलां. एकडी बरो आमी दोळे तांबया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, आमचे इरादे आमचे देसांव आमचे गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयतळा सांजुता देव मुखांतर आमी समर्पिया. सगळ्या संवसारा पासत मागया. अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेली कोरोना पिडा जायत्या लोकांक, संवसाराक, राष्ट्रांक नुकसानाक करूंक शकल्या. दैतीं देवादीन जाल्यांत तांच्या आत्म्याक ती शांती मागया. दैतीं कस्तार आसात, पिडेन वळख जाल्यांत तांकां बेगीनच हे पिडेंतावन सुटका सोडवण आमी मागया. जायतीं जाणां ह्या पिडेच्या आकांतांत भियांत आसात, तांकां कसलेंच बादाक जायनासतना सगळ्या पिडेंतलें अनवरांतलें संकश्टांतलें निवारण दी म्हूण मागया. ह्या पिडे वरवीं जायतीं नुकसानाक, कश्टाक, संकश्टाक बली जाल्लीं आसात, तांकांय सुटका सोडवण मेळच्या पासत आमी मागया. कोरोना पिडे न्हय आसता एर पिडेंक वळख जाल्लीं जायतीं जाणां आसात. कॅन्सर, काळजाची पिडा, किडनीची पिडा आनी डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, BP आनी इतर पोटान दूख, गॅस्ट्रीक आनी इतर जायत्य पिडा आसा. आतां पांयाच्या गांठीची दुखी, पाठीच्या कणाची दूख, तकलेची विराराय, तकलेची पिडा, मोतेंतली पिडा आनी ते विशेश करून गर्भकोशाची पिडा,
आणि विविध आकांत बेजाराय कंत आणि कष्ट संकष्ट जायते आमच्या जिवितांत दोसतात ते सगळे आमच्या सुमिया सगळींच्या बापाच्या पांयतळ्या समर्पिया तशेंच सर भुरग्यां खातीर परीक्षा नासतना इस्कल नासतना भुरगीं घरा आसात दवेची परीक्षा जावंक ना PUCची एक परीक्षा जावंक ना डिग्रीची इंजिनियरिंगाच्यो आनी इतर व्हड परीक्षाय जावंक नात सगळ्यो परीक्षा जायनासतना कश्ट केल्या भुरग्यां पासत आनी फुडारा विशान चिंतल्या इवाजनां पासत आमी मागया सर्व कार्य सोबणां अशें तेल्या सर्व भाव भयणीच्या संकश्टां पासत आमी मागया विविध रिती बली जाल्ल्या वळख जाल्ल्या समेस्तां पासत सर्व सरकारां पासत पवित्र सभे पासत आनी विविध रितीन ह्या पिढे विरोध झुजतेल्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासत डॉक्टरां पासत नर्सां पासत सेवकां पासत स्वयं सेवकां पासत इतर चिंतकां पासत दानी पासत आमी विशेष करून मागया आनी सर्वांक सुटका सडवण ह्या मुखांतर लाभशें देवा लागीं आमी मागया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस तावंडाय इवर त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तूं कोलो मारता आशा सणलेल्या बरोस दिवचे करी देणे तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मायपासी नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन म्हाका लोपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं आमेन बगे वंजुतात देवा उलय कष्ट अडचणी निराशेन असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक सराती जावन आसच्या बगे वंजुतात देवा आमा पासो जेजू लागीं विनाती कर आमच्या बापसे बाबीस पुसायबाक आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनाती संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धाडचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनाती जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन त्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनाती बगे कर कुटुंबांची येयल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनाती सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनाती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्यांचेर आनी कुडीच्या अक्रमोडण्याचेर जैत वरच्या की आमा पासो जेजू लागीं विनाती कर प्रार्थुया महिमेमुद धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बगे वंजुता देवा तुवें जेजू सोमोग जायत्या वांटलाय तूं सोमोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माये मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्ट अडकळी मदें निराशेन बेजारायंत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी आनी अशें ह्या जिणेच्या परिणाम शबितायन सोमकोन सर्गी देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पावोशें करी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन मोगळ भाव भयणीनो सांजुदा मुखांतर लाभलेल्या बरेपणाक सर्गेच्या बापाक आमी अर्गां दिवया जायते बरेपण आमच्या फाटल्या दिसांनी जायते बरेपण ह्या संता मुखांतर ह्या जायत्या बावर्त्यांक भक्तिकांक फावो जालां सर्गींच्या बापाक जावं महिमा जावं अर्गां वंदन ससनाच्या ससनाक अर्गाची मळा सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता थंय आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भाग्यवंता दे मारी फात तुका आमी अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भाग्यवंता देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केले आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा पासत भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे थंय पातयेतल्यांक सुखानासतना कुमो केल्ल्यांक आनी कश्टा निराशेन सांबाळून धरलेल्यांक बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे दैवेक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्ल्याक दुबावळी मदीं उजवाड दिल्ल्याक आनी कती दुखींनी आमकां बसवण दिल्ल्याक की बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याचे न्हीद पुता जेजूचे नांवी देव सरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूळ काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या बगे वंजाक ह्या सांजुदा मुखांतर जायती अजापांक केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळार सभा प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तिकेत आमकां फोवो केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर संगात मेळो सोमियान शिकलेल्या मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता अशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेपणो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार
आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्पर पिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीचे कस टाळू करी आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्पर पिडेस्ताचे सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नरसां सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थन सर्वेस्परा येसुम्या सकट पिडेस्तां ताळल्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थन सर्वेस्परा येसुम्या तुझ्या मर्यादेने हातभरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या सरकीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी करना सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या सगळीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेले जिते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना कस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्याची काकूळट करे तांकां बरें काम फावो करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या दयाळ बापा फावो तेजी न्ही संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाचे जिवनचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशे दिल्या सर काजरी जोड्यांचे बिरमात फाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो कर ताचो संतोष चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या आख्या संवसाराची काकूळट करी ह्या पिडे वरवीं झुजतल्या धाकट्या नर्सांक सेवकांक सरकारी अधिकाऱ्यांक सरकारांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी बेगीनच ह्या पिडेक सुक्त वखो सोदून काडूंक आनी हे पिडेंतले सुटका सोडोवन आमकां लाभशें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या मरी हे पिडेस्ताचे भलायकी तुजी बरकी तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमाराणी एका कुळतीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता मी पदेशिवेची माळका या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शक्य येते तुझे काकूळ देवळे आमचेर परते आनी या पदेशा उपरांत तुजे कशी स्तुती पोळ जेजू आमकां दाखय हे देडी मुखाडी तुला बी आमकार मरिये पिडेस्त बाव पडी पासत अख्ख्या संवसारा पासत विशेष करून आमी मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवंदरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिकृत पदवेन तूं गुण करताय प्रार्थोया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या कुडीच्या पिडेनी आनी प्रत्येक रितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्टोवच्या तुज्या साखराणी साखरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन शिवाबरीत कर अशें पातकांनी नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडोवंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसूं प्रार्थुया भोव दयाळ सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मे नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तूच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजुनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातान भोगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून भोगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या संगातार राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माई पासन आनी काकूळतीन वागो दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवासो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसासरा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट उरो तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शेसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगळ भाव भयणीनो 20 मिनिटां भर सक्रामेताचें आराधन आमी करतले ह्या आराधना वेळार तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आख्ख्या संवसारा खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जातल्या सगळ्या संवसारा खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष करून आमी मागतले देख करून कोणेंच तिशीनेशीन जायनासतना चंचल जायनासतना आनी सुख नासतना अखेर पर्यंत ह्या आराधना वांटेली जावन
सोम्या लागीं मागोंक तुमकां हांव विनंती करतां. आराधनाचें गीत आमी गायतना साध्य जाल्यार तेमी गालयेत, नाजाल्यार बसून तुमी आराधन करूं येता. भक्तीन सुखो नासतना मदें कोणेंच तिशेनीसून वचो नासतना आराधन करून तुमकां हांव उलो दितां. गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार. उड्या रूपात तुनी आसायाल तारण. काळीज मोजे सगळे तुका काळजाता. वैद्याक नियाळ तुका सगळें सलवता. काळीज मोजे सगळें तुका काळजाता. नियाळ तुका सगळें सलवता. उयकून आपोवन साकून पारकूंकच नोजो. एकच उतरान तुज्या गुपितस्च्या म्हज्या देवा तुका जावं नमस्कार. पुण्य रुपातून निजासाई या पवित्र अंतरार सोम्या काळीज म्हजे सगळेच तुका काल जाता. म्हज्या मन काल जाता, म्हजी जिवीत काल जाता. कित्याक म्हजें जिवीत नियाळ हांव सगळें चलवता सोम्या. तुका आपूण साकून परतूंक जायना सोम्या. तुज्या एकाच उतरार म्हजो भावार्थ ती दवरता. आनी तूं सांगताय ते भक्तीन सतमानता सोम्या. तुज्या उतार सतमानता आणि तुझे तावन ते समाधान तो संतोष जोडून घेवपाक येता सोम्या. भक्तीन सतमानता हे स्वताचे होता. सतच मन मानता. आले आले आमच्या सोम्याक आमी आराधन करूया. आमचे हात उबारया. आमचो सोम्या आमच्या मध्ये आसा. खुर्सार लिपोवन असले कसे ते देव कोण या उंड्या रूपात हांगासर लिपयला. आज या सोम्याक आमी आराधन करया. ताचेर विश्वास दवरून मागया आमी. आमकां समाधान संतोष दिवंक आशेचो सोम्या आमच्या मध्ये आसा. हे या तुम्ही कष्ट दिल्या न्हू आनी वजन वळून दिल्या न्हू. हांव तुमकां विशव दिता म्हणून सोम्या आमच्या मध्ये आसा. तो आमकां समाधान दिवंक आशेता. तो संतोष दिवंक आशेता. या सोम्यासर येवया. ताका आमी आराधन करया. ताका उलो मारया आनी ताका आमी संपूर्णतेन आमकां समर्पण दिवन ताचें समाधान जोडचे प्रयत्न घेवया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेसू, हगळाप जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हगळाप तुका सोम्या जेजू. हगळाप तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ भाव भयणीनो आमी एकडी भर सोम्या पळया. सोम्या पळया. तो आमचो सोम्या आमच्या मध्ये हांगासर आसा. आमच्या आकंताच्या वेळार आमकां दैत दिवचो सोम्यो. आमच्या पिडेच्या वेळार आमकां गुण करचो सोम्यो. आमी रडच्या त्या संदर्भार बुजोवचो सोम्यो. अंकारान संपडलेल्या वेळार उजवाडाक हाडचो सोम्यो. जिवितांत दसपर जाल्ल्या वेळार एका रितीच्या प्रेरणांत बरसो सोम्यो. बरोवसो सांडलेल्या वेळार बरोवशान बरसो सोम्यो. हो आमचो बरोवसो. असो आमचो सोमी. तोच म्हजो आसरो. तोच म्हजो बळ. म्हजें कडप. म्हजें कोटें सर्वस्व तोच.
हे आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया मरेकार पिडय वरवीं कश्ट केल्या संवसाराक आसरो जावन आसच्या सोम्याक आमी आराधन करया सगळीं आमी उबी रावया उबी रावन सोम्याक आमी आराधन करून हें गीत आमी गावया तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें कोठें तुंस म्हजो आसरो सोम्या तुंस म्हजो राखणदार तूं म्हजो राखणदार सोम्या तूं म्हजो राखणदार तुंस म्हजो मोगाळी म्हजो मोगाळी इश्ट तुंस म्हजो देव सोम्या तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो राखणदार म्हजो रक्षक सोम्या तुंस म्हजो मोगाळी तूं म्हजो बरो इश्ट तुंस म्हजो आनी तुंस म्हजो देव सगळ्या काळजान तुका आराधन करता सगळ्या काळजान तुका आराधन करता सोम्या जिवितान तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजें रूप पळोवंक सोदता तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता सोम्या हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा Here I'm Lord. जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सोम्या तुका आराधन करून तुजी सेवा करून हांव तुजें तयार समाधान घेवंक हांव तयार आसा जेजू तुजें समाधान घेवंक तयार आसा हांव सोम्या तयार तुजें आशीर्वाद घेवंक तयार आसा तुजी भलायकी घेवंक तयार आसा तुजें भलायकी तुजें समाधान तुजो संतोष आमकां करून दी सोम्या हांव तयार आसा Here I am Lord तुंस म्हजो कोवळी तूं म्हजो गोरो इश्ट तूं म्हजो बुजवंदार तुंस म्हजो बुजवंदार करताच्या परिस्थितीत तूं म्हजी कुपीत सुवात तूं म्हजी गुपीत सुवात सोम्या समाधान दिवची तुंस सुवात म्हजो देव तुंस म्हजो देव यू आर माय लॉर्ड तुंस म्हजो कोवळी तुंस म्हजो गवळी सोम्या यू आर माय शेपर्ड तुंस लॉर्ड म्हजो तुंस म्हजो बुजवंदार बुजवंदार यू आर माय तुंस कम्फर्टर म्हजी कुपीत सुवात तुंस म्हजी गुपीत सुवात समाधान तुंस दिवची दी म्हजो तुंस देव म्हजो देव सोम्या यू आर माय लॉर्ड सगळ्या काळजान तुका आराधन सगळ्या काळजान तुका आराधन करता सोम्या तुजी सेवा करता जिवितान तुजें सगळ्या रूप म्हज्या जिवितान पळोवंक सोदता तुजें रूप पळोवंक सोदता सोम्या सगळे सहते सगळे म्हजे तुजी सगळे सेवा तुजी सेवा करूंक आशेता हांव तयार आसा Here I am Lord हांव हांव तयार तयार आसा आसा जेजू तुजी सेवा करूंक तयार आसा तुजो मोग करूंक तयार आसा तुका आराधन करूंक तयार आसा तुजें बरेपण सोड घेवंक तयार आसा तुजें समाधान सोड घेवंक तयार आसा हांव तयार आसा लॉर्ड हांव तयार आसा हांव तयार आसा हालेलुया जेजू जिविताच्या दारार जेजू फिरेस्ताच्या ओरिसा जेजू रक्तनाच्या बुजवंदारा आमी तयार आसा तुजो आशीर्वाद घेवंक तुजें बेसांव घेवंक तुजी कृपा सोड घेवंक कश्ट जाल्यार आमकां सुटका सोड घेवंक तयार आसा सोम्या समाधान सोड घेवंक तयार आसा तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना तुका जावं स्तुती हालेलुया 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 मुगल बाबडीनो एक घडीभर बसशी आमी सगळां सोम्या पळया ये तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सोमी तुमकां आपयता
आपयता ह्या वखदा ताचें समाधान घेवंक तुमकां आपयता. एक घडी बरोबर सोम्याक पळया, सोम्याक पळया, सोम्याक पळया. तुमी तुमचे दोळे धांपया, नीट बसा, तुमच्या उस्क्यार तुमचे हात दवरा, मोतींत तुमच्या सोम्याचें पिंतूर मोती काडा. ह्या वेळार आमचें समर्पण आमी करया. सगळ्या तुमचे कुडीचें समर्पण करा. माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाखशे पर्यंत सगळी तुमची कूड, तुमच्या कुडींतलें सगळें उणें पणस काय पिडा शिडा सगळे तुमची सोम्याच्या पांयां समर्पया. तुमी जाणात तुमच्या पिड्यान तुमच्या कुडीन कसले सगळी पिडा आसा, कसले सगळी दुखे आसात, कसले सगळे उणेपण आसा, सगळे सोम्या मुखार दवरा. तुमचे कुटुंब सोम्या मुखार दवरा. ह्या दिसांनी सगळे कुटुंबाचे संदे घरांत आसात, तांकां समेस्तांक सोम्याच्या पांयां समर्पया. तुमच्या पतीक, तुमच्या पत्नीक, तुमच्या भुरग्यां मेळांक, तुमच्या मोगकर्तल्यांक, तुमच्या सैऱ्यान इश्ट मित्रांक समेस्तांक सोम्याच्या पांयां समर्पया. तुमच्या भुरग्यां मेळांक समर्पया. तांच्या शिकपाक, तांच्या फुडारांक, तुमच्या युवा सणांक, विविध रितीच्या कश्टांक नश्टांक सांपडलेल्यांक सोम्याच्या पांयां समर्पया. तुमच्या सेस्सामारांक, तुमचो मोग करतल्यांक, तुमचो द्वेष करतल्यांक, तुमचें नांव पाड करतल्यांक, तुमचे विरोध उरयतल्यांक की सोम्याच्या पांयां समर्पया. समर्पया सोम्याच्या पांयां. तुमी समर्पया सोम्याच्या पांयां. अख्ख्या पवित्र सभेक समर्पया. पवित्र सभेच्या बापसाहेबाक, गवळ्यांक, याजकांक, मोरयारांक, धर्म भावां भयणींक आनी सर्व मिशनरींक सोम्याच्या पांयां समर्पया. पवित्र सभेत हांव विंगड गेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींक सोम्याच्या पांयां समर्पया. विशेष करून पवित्र सभेत हांव पयस केलेल्या आनी आमच्या हर एकल्या भावा भयणीक सोम्याच्या पांयां समर्पया. सोमी तांकां आपणो दे, बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरूं दे, तांचे जिबेत नंदन करूं दे. सोम्या परगट करूंक बळाची सकत करपा तांकां फावो जावं दी. सोम्याच्या मेळीन तांकां मेळोंक, सोम्याच्या संगता वावरूंक तांकां आदार करपा फावो जावं दी म्हणी आमी मागया. आमच्या अक्रिस्त भाव भयणी पासून मागया. जायतीं जाणां आसात आमच्या अक्रिस्त भाव भयणी आसात, कस्तार आसात, नसतांक वळख जाल्लीं आसात. सगळ्यांक सोम्याच्या पांयां सोम्या आमी समर्पण दिवया. सोमी फकत म्हाका मात्र न्ही, सोमी फकत म्हज्या पतीने, म्हज्या पतीक मात्र न्ही, सोमी फकत म्हज्या भुरग्यां मेळा मात्र न्ही, सोमी हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवचो. सोमी हर एकल्यांक बेसांव दिवचो. सोमी जात कात नासतना, धर्म भेद नासतना हर एकल्यांक बेसांवांनी भरसो आमचो सोमी. आमचो सोमी सगळ्यांची काकुळट करून दी म्हणून मागया. अख्ख्या संवसाराक सोम्याच्या पांयां समर्पया. प्रते रितीन कोरोना पिडा वरवीं कश्ट दिल्या अख्ख्या संवसाराक सोम्याच्या पांयां समर्पया. विशेष करून सगळ्या संवसाराचो लोक ह्या पिडे वरवीं कश्टून आसा. सरकार कश्टून आसात, दाक्तेर नर्सांक कश्टून आसात, कुटुंबाची कश्टून आसात. विविध संदिग्ध परिस्थितींत हर एक लोक एका ना एका रितीन कश्टून आसा. सगळ्यांक सोम्याच्या पांयां समर्पया. समर्पिता जेजू, समर्पिता जेजू म्हणून सोम्याच्या पांयां हर एकल्यांक समर्पण दिया. समर्पिता जेजू मुझे जीवी सांडून पाकी जीनी निथळ म्हाका तू. समर्पिता सोम्या सगळे म्हजी छेवे तुज्या पांयां तळा. ये सोम्या सगळी म्हजी कूड तुज्या पांयां तळा. हांव समर्पिता म्हजी कुडींतली सगळी अस्कत काय, म्हजी कुडींतली उणेपण, म्हजी कुडींतली पिडे सडा सगळी तुज्या पांयां तळा समर्पिता. सोम्या स्वीकार कर, आशिर्वादित कर. तुझ्या पवित्र सत्यात भर, ती समाधानात भर, संतोषात भर. सगळी पिडा शिडाच्या कुडींतली सगळी अभ्यास कर सोम्या. आशिर्वादित बेसावानी बनले कर. समर्पिता सोम्या म्हजे कुटुंब, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजे सगळे कुटुंब, म्हजो दादलो, म्हजी स्त्री तुज्या पांयां तळा समर्पिता. म्हजी भुरगीं बाळां तुज्या पांयां समर्पिता. म्हजी युवा सण, म्हजे कुटुंबाचे सादे सगळे परिसर तुज्या पांयां तळा समर्पिता. तुझी कुणकची दैवी सगत तांच्या शिराने वळे तुझे पवित्र पद्मे तांकां आशिर्वादित कर. बेसावानी भर सोम्या. कुणकची सगत लाभय, आशिर्वाद लाभय, सगळे तुज्या पांयां तळा समर्पिता. तू स्वीकार कर, आशिर्वादित कर. बेसावानी भर जिविताचे नंदन कर सोम्या. गडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणाक आवासा. तुमच म्हजो बरवो सोदी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या अज्ञासो. नसता वरवीं संपडलेल्या पूर्वसो निराशा आशा सांडलेल्या या संसारांत या
कोरोना पिढ्याच्या अखंड परिस्थितीत सोम्या तू मुझे आसरो तू मुझे मोळ तू मुझे कोटे मिळले समजून सगळ्या संसारात तुझ्या पायातळा समर्पित तुझी गुणकरची देवी सकत या सगळ्या संसाराचे तू फांके सोम्या तुझी सकत लाभय या पिढ्या शिडेत मुक्त कर गुणकर आशीर्वादात भर पिढ्या सगळ्या गुणकर कष्ट संकष्ट ओळख झाल्या मग समेस्ता सुटका सोडवण लाभर आशीर्वादित कर सोम्या तुझी गुणकरची देवी सकत लाभय समर्पित सगळ्या संसारात समर्पित या कोरोना पिढ्यावर कष्ट झाल्या सगळ्या मुळा तुझ्या पायातळा समर्पित आमच्या कुटुंबात वर्गवाद असतात आमच्या त्या भावा बहिणी कष्ट झाल्या उदर प्रायाच्या पिढ्यास्त भावा बहिणी अख्खा रस्ता सांभाळलेल्या हर एकला तुझ्या पायातळा समर्पित सोम्या स्वीकार कर हालेलुया 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 हात उभारून मारा तुमच्या कष्टाकडे तुमच्या सोडवण्यापासून तुमच्या सगळ्या आकांताच्या त्या परिस्थितीत सोम्या बोला मारा सोम्याचे समाधान तुमच्या येऊ दे तुमच्या कुटुंबाच्या साध्यात येऊ दे तुमच्या बुरगबळात येऊ दे तुमच्या युवा जणात येऊ दे तुमच्या पिढ्यास्त भाव बहिणीत आहे उदरप्रायाच्या भाव बहिणीत आहे तुझ्या असेच समारात आहे तुझ्या भूमी सभेत आहे तुझ्या अख्ख्या भाव बहिणीत आहे तुझ्या सगळ्या संसाराच्या लोकात आहे सगळ्या संसारात आहे सगळ्या कष्ट झालेल्या संसारात आहे सगळं राष्ट्रीय अधिकाऱ्यात आहे सगळ्या ते देवाने होती दाखतेरात आहे रसंगत आहे सेवकात आहे विविध रित्याने आदादी त्याला देवाने होती सोम्याची गुण करची सकत अनुभव करचे बरे पण समाधान अनुभव करचे बरे पण आमच्या निरंतरी देवाने होती म्हणून मागया हालेलुया 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 बाबरीनो इकडे बरोबर सोम्या पळे आम्ही तीन सरस बसले बसया सोम्या पळया जेजू आमकां पळयता ह्या वखता ताची सकत जोड घेवंक जेजू आमकां पळयता ह्या वखता ताची गुण करची सकत आपणावंक जेजू आपयता ह्या वखता ताचें समाधान आमचें कर्ण घेवंक हेचे सुवातेन आमी आयकल्लें उतर तो म्हणटा हांव तुमकां समाधान सोडून वेता समाधान सोडून वेता म्हजें आपलें स्वंत समाधान तुमकां सोडून वेता तुमी तें घेया घेया या वखता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी म्हणा सोम्या जेजू तुजें समाधान म्हाका दी सोम्या जेजू तुजें समाधान म्हज्या कुटुंबाक दी सोम्या जेजू तुजें समाधान म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक दी दी जेजू तें समाधान म्हणून आमी मागया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता जेजू म्हाका पळयता ह्या वखता मोगान म्हाका तो पळयता वेंगेन म्हाका तो घेता वेंगेन म्हाका तो घेता म्हजी पातकां तो बक्षिता बोवा पुरबायचो सोमी आमचो जेजू 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 उलो मारी आमी ह्या वखता जेजू 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 जीसस जेजू जेजू येसुवे जीसस जेजू म्हणून उलो मारया जेजू 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 जिणेंत कंगल जाताना जिणेंत कंगल जाताना सोम्या कधी दुकान या विशेष परिस्थितीत कधी दुकान दाखवतात सांभाळलेल्या वेळात तुका उलो मारताना सोम्या काहीच म्हाका कांयच उणें जायना तो दोश येवं जाता संतुश्ट जावं जाता जेजू 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 जीसस येसुवे जेजू 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 उलो मारा सोम्या हात उलो मारा सोम्या सोमी तुमकां गुण करता सोमी तुमकां आशीर्वाद दिता सोमी ताचें समाधान तुमकां दिता ह्या वखता जेजू 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 म्हजो पासोत मेलोय तूं म्हज्या पासत मेलोय सोम्या म्हज्या पातका पासत मेलो म्हाका जिवीत दिवच्या पासत मेलोय तूं तुजो बरो गवळी शेळये पासत जीव दिवचो म्हाका राखताय तूं सदांच म्हाका राखून वरताय सांबाळताय अरे का कोरोना पिडेतोर म्हाका राखून सांबाळ आमच्या संसाराक राखून सांबाळ सोम्या सगळ्या भुरग्या बाळाक आशीर्वादीत कर जेजू 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 जीसस येसुवे जेजू 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 म्हज्या जिविताच्या दातारा मला गुण कर आशीर्वादी तुझे समाधान दी तुझं संतोष दी सगळ्या संसारात कष्ट दिल्या मुक्त्या मुळात सगळ्या आमच्या भावा बहिणी या टीव्ही मुखार या माध्यम मुखार पर्यंत हरी एकल्या तुझी गुणकरची दैवी सकल त्यांच्या शिराने वळे तुझे पवित्र दर्शन दुरी कर तुझ्या नामांत का बरी कर तुझ्या नामांत का गुण कर सर्व वाईटातल्या विघ्नातल्या
त्याचपर्यंत पिढीकडे संतोष सत्याला निवास होम्या तुझी गुणकरची सगत लावय तुझ्या नामात नका गुणकर कजलीस वाई सगत कोणी सगत देवकाराची नांदी तांडी आणि जैतुरीने जाऊच्या तुझ्या पवित्र पद्मेन आशीर्वादित कर सोम्या तुझी गुणकरची सगत लावय तुझ्या नामात नका गुणकर तुझ्या नामात नका आशीर्वाद वर तुझ्या नामात नका बेचारू ईश्वर कोणाकस नुकसान जाईना लावच्या कोणाकस कष्ट जाईना लावच्या कोणाकस आशीर्वादाची लावच्या संतोषाचे समाधानाचे तृप्तीचे जीवित म्हणजे कर सोम्या आशीर्वादाचे कर तुझे समाधान आमचे जाऊ दे समाधानाचे राज्य आमचे जाऊ दे समाधानाचे जीवितांचे जाऊ दे सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Stuti Stuti Jesu. Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Somya agami thaliyo petiyan dinu asoyan. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगळ बाबडी नो सोम्याचे आशीर्वाद घेऊंक आमी तयार जावया सोमी जेजू आमकां आशीर्वाद दिवंक आशेता हो आशीर्वाद फक्त म्हाका मात्र न्ही म्हज्या पतीने म्हज्या पतीक मात्र न्ही म्हज्या भुरग्यां मेळा मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबाच्या सद्या मात्र न्ही अख्ख्या संवसाराक हो आशीर्वाद सर्व कश्ट दिल्या मनशांक हर एकल्यांक जात कात नासतना धर्मभेद नासतना हर एकल्यांक मेळचो आशीर्वाद आमचो करून घेवया आनी ओ एरांक वांटया देखून ती भिगालया भक्तीन सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवंक आमी गावया गीत येदे व्हडा सक्रामेंता Iediavoda sacramenta sastanaman koruya purvillatya rupavatla novioriti adarya solvor vecha ascatvishvya Bavartace Moldivia Zășem bapac tășen spluta Ulasani stutisa Podui mai ma săsna E castalian asitam Tu cadoga cea spirita sama sami navartau. Amen. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सोगुडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सबळ सदां समजे देव बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां फोव कर अशा अख्ख्या संवसारांत शिंपडलेल्या सर्व तुझ्या भुरग्यांक तुझे सिंह येवंक आनी तूं दिताय ते समाधान घेवंक फोव कर अशें तांचें जेवे समाधानाचे तप्तेचे जावंक तांकां तुज्या बेसांवांनी भर जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. मगळ भाव भयणीनो सगळीं आमी उबी रावया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा म्हटल्यार एका 1.5 वरां तावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचें उतर आयकूंक नवे नांदवांटेली जावन सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाचे बेसांवां भरपूर जोड घडलेल्या तुमकां अभिनंदन पडयता देवाचे आशिर्वादा मागता भोव वर्त्या
मोगान आनी अभिमाना ह्या देवस्तुतीन वाटिल्ली सावन अख्ख्या संवसारापासून मागलेल्या तुमकां परत अभिनंदन आनी देव बरें करूं. हर एका मंगळारा हांगासर नव्यानाचे मीस आमी प्रसार करता. व्हडा संख्यान पळोवंक आनी हेरांकी पळोवंक उत्तेजीत करूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या देवस्तुतीन विशेष करून संगीत दिवन कुमक केल्ल्या बाब राहुल असो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. निरंतरी सेवा दिता भाऊ जॉयसन तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटां. तशेंच प्रते रितीन देव बरें करूं म्हणटा. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला फसोतूय तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. बोवरत्या मनान आनी अभिमानान सोम्याच्या मोगान ही वरती सेवा हें मिसांव काम ते करून आसात. मनेस्त विनोद गंगोळी, मनेस्त अविनाश गंगोळी आनी तशेंच ताचे सर कुटुंबाक आमी आभार जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. निरंतरी ही ती सेवा दिता तांकां देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी, बेसवांनी नेटोवन दी आनी तांकां सुबाम देण्यांनी भरून दी म्हूण मागता आसतना तुमी तांचे बसोत मागा म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. परत तुमकां समेजता. देव बरें करूं. आमी तुमचे बसोत निरंतर मागता. तुमी आमचे बसोत मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी निमाणें गीत गावया आनी सक्रामेंत ह्या वखदां हांव भितर दवरतलो. पूर्व्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरी तिच्या मोगान वाडती आमकां बाचावेची. केले वोते बाग मोरयेचे कसू जावचे आपल्या देवा. आवय तरी रावचे सगळे सामच्या देख जावं सोबच्या. पूर्व्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बाचावेची.